आणि ह्या इतर खणीच्या इतर एक कॉन्स्टेबलय भितर गुंतलेलो आसा आणि तो कॉन्स्टेबल असल्या कारणा खातीर पुलीस कसलीच एक्शन किंवा कारवाई करपाक तयार ना. तर हांगा जे चालू आसा ते आमकां कळटा कोण कोण आसात ते दिसतात, सगळे लोक काम करतात ते, पण पुलिसांक कांयच दिसना आणि म्हणून तांचेर अननोन पर्सन अशें म्हणून FIR रजिस्टर केल्लो आसा. हेचें कारण अशें समथींग इज फिशी सामकें, आनी भितर पुलिसांचो आनी ह्या खणी चलयतात तेंची हात मिळवणी आसा हें डायरेक्ट सिद्ध जाता. पुलिसांक अजुनूय अननोन पर्सन कशे उरतात, कित्याक अजुनूय गावना हेचें कारण अशें समथींग इज फिशी सामकें, आनी भितर पुलिसांचो आनी ह्या खणी चलयतात तेंची हात मिळवणी आसा तपासपाचो. परिस्थिती अशी आसा की ह्याच्यामुळे एकूण सगळी मशिनरी एक्सपोज जाल्ली आसा, इन्क्लुडींग म्हणजे सरकार दरबारी जितके आसात. मायनी डिपार्टमेंट एका बाजून तेंय आसा मुख्यमंत्र्याच्या हातीन, होम डिपार्टमेंट एका बाजून तेंय आसा मुख्यमंत्र्याच्या हातीन, पण तरी आसतना दोनूय डिपार्टमेंटां मुख्यमंत्र्याच्या हातीन आसतना सुद्धा ही दोनूय हांगासर जे इतके लांबीचे 2 ते 3 किलोमिटर लांबीचे जे खणी चालू आसा ते अजूनय बी बेकायदेशीर चालू आसात. मायनी डिपार्टमेंट बेकायदेशीर म्हणटा, हे खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, तरी आसतना तांकां अजिबात भंय ना. भियानात ते. होम मिनिस्ट्री त्याच्याच कडेन आसा आणि होम मिनिस्ट्री आपणाक जाय ते खेळ करता. म्हाज्या कडेन जे रिप्लाय दिल्ले आसा ते तर अननोन पर्सन्स म्हणून दिल्ले आसा. अननोन पर्सन कशें? पयलो म्हणजे तुमी कोमिदाच्या जमनींनी सगळे चल्लेले. आत्तां येयले रेड घातले पुलिसांनी जाल्यार हातोहात तांकां रेड हँडेड सगळ्यांक धरूं येता.